संसार गोदामोनीसनीतल्या मोबादाराची चितवांता Orva gotra, bismit gotra, amwara voi palosata. Korva gotra, bismit gotra, amwara voi palosata. Pur bol bolan sol mololo, carte bolan uderolo, mucharupan pudevaso, guptinai lotlaro kanso, mucharupan pudevaso, guptinai lotlaro kanso. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो ह्या नव्या वर्सान माई मोगाचो येवकार तुमकां ह्या आयचे मिसाचे भेटेन ह्या आयचे मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता सायड्रीक कुल्लासो आनी स्विझल क्रूज आपली बरी भलायके पासत आनी ह्या सगळ्या देण्या पासत देवाक दिन वासून ही भेट भेटयता तांचे देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया दुसरें तें आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जिजस फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया आयज आपलो लग्नाचो दीस मनयतात जॉन आनी नॅटी तशेंच स्टीग आनी शॅनिस देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी हे घोराबे देवाच्या मोगाचे जावंक मागुया संवसाराची शांती पासत मागुया आमच्या जोण्याकल्याची बरी भलायकी पासत मागुया भोव करून कोविडाची पिडा परतून पसरपाक लागलेली आसा मागुया देवा लागीं आमी सगळ्यांनी फावो ती काळजी घेवंक आनी सगळ्या वायटांतली आमकां निवार म्हूण आमी देवा लागीं मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं. जुआं बातिस्त जेजूक बोट दावन म्हणटा म्हजेवून येता तो म्हजेवून ओड कित्याक ताचे वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना देवाच्या पुताक सदांच आपूण एक प्रवादी कसो आयला आनी ताची वाट तयार करूंक देवान आपल्याक धाडला म्हूण आपली खिरीत भाशेन भुमिका जुआं बातिस्त ह्या संवसारान खिरीत भाशेन पाळटा जेजू ह्या संवसारांत आयलो आमची सगळ्यांची सोडवण करूंक आमी खिरीत भाशेन उदीक आनी उदीक ह्या संवसारांत जियेतना ह्या सुरवंडाराक पुरगुटूंक खिरीत भाशेन आमकां कोतकोतीत कृपा आनी बोड ह्या मिसांत मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण उडकून घेवन देवाची काकलोती कुलो मारून म्हणुया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां सगळ्या उत्साहान सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दाविनान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत वागून सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवितांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा कडेन म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावोवंक सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया आज किरीत भाशेन पवित्र सभा बागेवन बाजील आनी ग्रेगोर नाजियानाचो ह्या धर्म अध्यक्ष आनी धर्मशास्त्रांची उगडास करून आमकां किरीत भाशेन देख दिता देवा आमच्या बापा बाजील आनी ग्रेगोर ह्या भाग्यवंताची देखीन आनी शिकोवणीन तुजी पवित्र सभा तुवें उजवाडायली काल ती जावन तुजें सोत शिकूंक आनी प्रितीमोगाचे जिणेन
तें विस्वाशीपणान सांबाळूंक दयाळपणी आमकां फावो कर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव तुजें सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता रासव चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. भाग्योन जुवांवाचें पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, फटकिरो कोण? जेजूक जो कोण क्रिस्त म्हणना तो होच क्रिस्ता विरोधी. बापाक तसो पुताकूय तो मानून घेना. जो कोण पुताक ओळखून घेना ताका बापूय मेळना. पूण जो कोण पुताक ओळखून घेता ताका बाप मेळटा. तुमी जाल्यार जो संदेश ओरोंबाक तावन तुमी आयकला तो तुमचे सवें सदां सांबाळात. सुरवातेक तावन आयकल्लो संदेश तुमचे सवें तगलो जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सवें आसतल्यात. ताणें तुमकां बासायलां तें हें सासणाचें जिवीत. तुमकां फसूंक भोंवतात ताचे विशीं इतलें तुमकां बरयलां. देवा कडची तुमी घेतल्या ती मागणी तुमचें सवें आसा. देखून दुसऱ्या कोणाचेच शिकोवणेची तुमकां गरज ना. पूण ताचे मागणे वरवीं जी तुमकां शिकोवण मेळटा ती करी. फटकिरी न्हय, देखून हे शिकोवणे प्रमाणें चलात आनी ताचे सवें रावात. होय प्रितीच्या भुरग्यांनो, जेजू सवें रावात. हे बरी तो दिश्टी पडटलो त्या ताच्या दर्शनाच्या दिसा. व्हडा विस्वासान आमी ताका घेतल्या आनी तो आमकां लजेक घालून आपणातावन पयस करचो ना. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. परतून एकदां म्हणुया, शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रचून गांव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. इस्रायेलाचे कुळीताय आपलो थीर विस्वाशी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीट दाखोवन दिली. जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वी गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां घडून गांव आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन मागा प्रवाद्या वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. Alleluia, Alleluia, पूण शेवटाच्या दिसांनी
ह्या आमच्या काळार Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सगळे आसूं. जुआमा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सगळ्या. जुआमांची गवायकी ही तूं कोण गाय म्हूण ताचे लागीं विचारच्याक जेन्ना जुदेवांनी याज्ञिकांक आनी लेवितांक जेरुसलेतान पाठयले तेन्ना ताणें सारकें परगोट केलें. ताणें ना म्हणलें ना. ताणें उक्तेपणी सांगलें, हांव क्रिस्त न्हय. आनी ताणीं ताका म्हणलें, तूं कोण तर? तूं एलिशा? ताणें तांकां म्हणलें, हांव एलिशा न्हय. तूं प्रवादी बी? आनी ताणें म्हणलें, ना. तेन्ना ताणीं ताका म्हणलें, अशें जाल्यार तूं कोण? आमकां पाठयल्यात तांकां आमी कितें सांगचें? तुजेच विशीं तूं कितें म्हणटाय? जुआवान म्हणलें, इसायास प्रवाद्यान सांगून दवरलां, सर्वेस्पराची वाट नीट करात. असो अरोण्यात एक ताळो बोब मारता. हो ताळो हांव. तांकां फारिसेवांनी पाठयलोले. तांणी ताचे लागीं आनिकूय विचारलें, तूं क्रिस्त न्हय, एलिजाय न्हय आनी प्रवादी न्हय जाल्यार स्नान कशें दिताय? जुआवान परतीपाड केलो, हांव स्नान दितां तो उदकान दितां, पूण तुमी वळखो नाशिल्लो एकलो आसा. तो म्हजे उपरांत येतलो, पूण ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हें बेतनियांत जॉर्दानाचे पोलतडी जुआंव स्नान दितालो थंय घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मुगार बाबा भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान जुआंव बातिस्ता विशीं आमकां सांगता. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आमी तर वाचलें जाल्यार आमकां मेळटा जेन्ना मारयेक गाब्रियल देवदूत तूं देवाची आवय जावची आसा म्हूण बाकीत करता. आनी मारयेक जेन्ना कळटा की एलिझाबेथ आपली मावशी भयण किरीत भाशेन गर्भेस्त आसा, ती दावी तिचे शीव येता. आनी जाकारियस, एलिझाबेथ आनी कुसव्यांत आसलेलो जुआंव बातिस्त सगळे पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान भरून कुरपेन भरतात. बाबा भयणीनो, देव आमकां ह्या संवसारांत जियेता आसतना व्हडवीकपणान जियोंक आपयना. बोलतें जाल्यार पवित्र आत्म्याचे कुरपेन आमकां जियोंक तो उलो मारता. जायते फावटी आमी ह्या संवसारांत जियेतना आमकां सगळें संवसारी व्हडपण चड गरजेचें. हांव अमकोच, हांव अमक्या घराण्यांतलो, हांव अमके कुडयेचो, हांव अमके कडेन जल्मला, म्हजो माय पाय अमके भाशेन, म्हजी शेपाय शेमाय अमके कुडयेची. अशें आमकां जायते फावटी आमचें व्हडपण घेवन आमी गर्व घेवन आसता. अशें आसतना जायते फावटी आमच्या जिवितांत आयच्या दिसाक हें शुभ वर्तमान आमकां एके भाशेन एक मारो कसो दाखोड करता. आमचें जिवीत खालतीन देवाची वाट आमी कशी तयार करची तें आमकां दाखोड करता. जुआंव बातिस्त पयलो प्रवादी नव्या कराराचो, निमाणो प्रवादी आदल्या कराराचो. ताचे लागीं येवन सगळे ताचे गूण पळोवन ताका विचार करतात. जुदेव आनी फारिसेव, याज्ञीक आनी लेवीत सगळे ताका विचार करतात, खरेंच एलिजा येवचो आसलो तो तूंच काय? प्रवाद्या मदें तूंच काय? तूंच तो आमी पळयताले हांव मेसियासाक रावतालो तो? आनी सगळे खालतीकायेन इसायास प्रवाद्यान सांगून दवरलां तें तोच जुआंव बातिस्त म्हणटा, सर्वेस्पराची वाट नीट करात. अरोण्यांत ताळो बोब मारता तो हांव. येवचो आसा तो हांव न्हय, पूण ताच्या वाणाच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावना. कितले खालतीकायेन भाव भयणीनो जेजूची वाट जुआंव बातिस्त तयार करता. इतलेंच न्हय, तो एलिजा न्हय, प्रवादी न्हय जाल्यार तो स्नान कशें दिता. आनी बाबा भयणीनो, जुआंव बातिस्त सगळे घालतीकायेन हांव तुमकां स्नान दितां खरो, पूण म्हजे उपरांत येतलो तो पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आनी पवित्र आत्म्याचे शक्तीन तुमकां भरतलो. म्हणजे येतलो तो खरें मेसियस म्हूण तो वाट दाखयता.
केदी व्हडली खालतिकाय, केदी व्हडले देवा मुखार आपले समर्पण जुआं बातिस्ताचे. आनी बाबा भयणो कांय बरी उतरां म्हणटा ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. कोण वाणाचे वादी सोडटालो? एक न्हवरो ताकाच बाबा भयणो जुदेवांच्या परंपरा प्रमाणे ह्यो वाणू सांबाळून दवरताल्यो. न्हवऱ्याकूच खास ह्यो वाणू ते दिताले. जेजू खरो मसियस, खरो न्हवरो म्हूण सगळे जाणा आसले. येवचो आसलो तो तोच. आनी ताच्या वाणाच्यो वाद्यो सोडूंक उमक्याकूच बाबा भयणो नोमियार करताले. उमकोच मनीस ते वेचून काडटाले. आनी जुआं बातिस्त म्हणटा तेवूय म्हाका फावो ना. ताका फावो आसतना सुद्दां आपल्याक ही देवाची किरीत भाशेन दिल्ली येवजण आपल्याक फावो ना म्हूण खालतिकायेन तो मानून घेता. जिवितान आमी सगळीं जेजूची पाटलावदारां. उदीक देवाची आमी उदीक आमच्या जिवितान येवजण कितें ती मानून घेवंक. ताचो पाटलाव करता आसतना ताचो किरीत भाशेन ह्या संवसारांत आमी जियेतना उदीक आनी उदीक देवाक मानता तसलें जिवीत जिवन ताच्या राज्या खातीर आमी वावरूंक, ताचे पाटलावदार जातना सगळी खालतिकायेन देवाचे येवजणेक फुडो करून आमच्या जिवितान सगळें बरेंपण आसा तें दुसऱ्यांक वांटूंक. आमच्या जिवितान आसा ती सेवा चाकरी दुसऱ्यांक दिवंक. आमच्या जिवितान आसा तें व्हडपण सोडून दुसऱ्यांचे सेवेक लागून उदीक आनी उदीक ओतमे आमी सर्गीच्या राज्यान पूर्ण फावो करूंक आमकां सगळ्यांक कुतकुतीत कृपा आनी बोड ह्या मिसान मागुया. बागेवन बासील आनी ग्रेगोरी नाजियनस ह्या 2 शास्त्रांनी आनी धर्मोध्यक्षांनी आपल्या बरोवपांनी किरीत भाशेन हीच जेजूची बरी खबर सगळ्यांक परगटली. जेन्ना इगोज मातेचे आड जायती शिकवण आसली, ह्या दोगूय भाग्यवंतांनी आपल्या बरोवपान उदीक आनी उदीक जेजू देवाचो पूत न्हय तो मनीसूच पूण देवाचो पूत म्हूण तांणी परगटलें. हेंच आमी करूंक आमच्या जिवितान आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C1 पेज नंबर 28. C1. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक पेटोवया. आमचे दोळे उबारून देवाक पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवाक अंगाक मेळुया. ताच्या मोगासाक खोसांक आमचो मोग ओपुया. दुनिया तुज्याच बरेपणाक आतां उण्या सोऱ्या गांवांत सारकी रोखडीच सांगता जिवीत दिवपी काणा बिवना. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक पेटोवया. आमचे दोळे उबारून देवाक पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवाक अंगाक मेळुया. ताच्या मोगासाक खोसांक आमचो मोग ओपुया. म्हज्या भावने म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या ताकदीन आपल्या मनाक आनी मोहीमेक आमच्या नाट्य पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या देवा आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां वर्ती देणी आमी तुजे कुडची घेता आनी तुका परतून दिता. तर तुवेंच आमकां दिलाय तें तुका भेटून तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर कड्यांचो ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो.
देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेगेंत आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोकताय, अशें आमच्या विनाशी सैमान फुक्या जोडलो विनाशी मान. एकवट हो कितलो अजापांचो समेस्त मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सय, उत्सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक बेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी मुडे. तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया, जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत शिरतले आम्हा समेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणांचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजुरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपोती बागेन सुसे बागेन धरून दिता आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोही मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, चे नांव पवित्र जावं, चे राज आमकां, ची कशी स्वर्गांत जाता तशीच आमचो दिसपटो विराज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तांणी प्रदू नाका, पूण वायटांतल्या सर्वेस्परा सर्व वायटांतल्या आमकां निवाद दय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आमी बरोवशान उतरेकता आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा
तुझी सासणाच्या सासणा सुमे जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिसका श्री कुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतन राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सव्या आसूं तुमचे सगळे आसूं. मागीर मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिले तू संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत खोर. देवाची शिले तू संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत खोर. देवाची शिले तू संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुगल्या आमी सुभागी समेत म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवी संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Gesù, tuझ्या पवित्र नावासकळे मधुर संगीत कोणसोरूच ना गावचे कोरवे उदक तोंडांतले गोडशे तूं लोपची तोंड मोलान ना उपसोचे. Gesù, patria ekloc tu boso, uno, matiam kitloc tu gon palo, tu ca, sotiam kitloc por tu polo, tu porto lamposo, tu nasatso. पेन आनी सोतान भरलेलो ताची मोहिमा आमी देखल्या बापाच्या एकल्याच पुताची काश्या मोहिमा ती प्रार्थुया.
प्रितीच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणाच्या बोडान आमचे जिवीत जेजूच्या जिविता सारखे कोर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. किरीत मागणे रेलिकेचे दाखोवणीचे सगळीं बरोबर सर्वेस्परा देवा सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा आमच्या मोगाळ काळा काडी तूं मनशांक आपयताय आकारताय आनी पाठयताय. बाग्योन फ्रांसीस सावियराच्या आपोवण्या आनी मिसावां पासत आमी तुका दिन वाचताव. तुज्या पुताच्या कुर्साचेर नदर तिरावन ताचे मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिसियोनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रेलिकेचे दोबाजीक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र कुर्साच्या बोडान आमचो एकचार तिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडांत आनी परिशोधीक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन संवसाराक बरवंसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवंत परगटणारा आमकां कोर. आमेन. गायन घेऊया H16 पेज नंबर 115. H16. विश्वासाचो दिसुदेलो परवाशांचो काल प्रकाशो सोल मुतुचो आमचो विश्वास दिसने तुझे आमचो प्रकाश. विश्वासाचो दिसुदेलो परवाशांचो काल प्रकाशो सोल मुतुचो आमचो विश्वास दिसने तुझे आमचो प्रकाश. आमच्या मोलबार नवो तारा बाता कोणच्या वचूंगारा आमचे जोरी नवे उदक तात बागोवच्या जेजू पळो. विश्वासाचो दिसुदेलो परवाशांचो काल प्रकाशो सोल मुतुचो आमचो विश्वास दिसने तुझे आमचो प्रकाश.